Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजे अंतस्कर्ण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोलें दूख. तर जी मासा रक्ता प्रमाणे म्हज्याच गोत्रांतलीं त्या म्हज्या भावां भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल पोरचेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं कोरार केल्यात. समूर्त आनी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. पुर्वजांची संसद ती. तांचे तावन रोक्ता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस उरतो आनी सासणांच्या सासणांक वाकाणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसल्या. सियोना, तुझ्या देवाची स्तुती कर. ताणे तुझ्या दारवट्यांचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतोल्या तुझ्या भुरग्यांक सुदैव केल्यांत. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तुझ्या शिमां भितर ताणे तुका दिल्या सवस्काय आनी पुष्टी गोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगोट जाता. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. नायकूच जालोलो कोण एकलो मनीस थंय ताच्या मुर्यांत आसलो. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बोरीं करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो.
आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणायचो पूत वो पाडो भांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोकडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बोरींग करूंक येता की ना? लूक 14:3. नियाळाक आदार. आपले जोड पिडेक इलाज घेवपा खातीर एक जाणटी ओस्तुरी नांववस्त्या हॉस्पिटलान गेली. पूण वेळार पावोंक नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलाच्या कायद्या प्रमाणे आनी दोतोर फकत उमकेच दुयेंतीक तपासता म्हूण सांगतोच दूख जावन घरा परत गेली. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन आपले चिटीन देव इस्रायल पोरजेक विंचून आपली खाशा भुरगीं करता, तांकां आपले कायदे दिता, तांचे थंय करार करून आपले मोहिमेन तांकां भरता. इतलें तांचे सोवें बरेपण दाखोवन लेगीत इस्रायल पोरजा देवाचेर कोलपोता म्हूण आपली दूख आनी खोंत परगोडटा. शुभ वर्तमानान फारिजेव कायद्यांकूच वेंग मारून जियेतात म्हूण जेजू तांच्या तोंडार मारता. सोनवारा दिसा जेजू पिडेवंतांक बोरींग करता म्हूण ताचेर झोळतात आनी ताची शिकोण मांडून घेनात. कायदे आमचें जिवीत मांडावळीन आनी शिस्तीन जियोंक आदार दितात. पूण कायदेच पाळून पिडेवंतांचे आनी गरजेवंतांचें जिवीत जोड करता जाल्यार ह्या कायद्यांक अर्थ आसा? देवान आमकां दिल्ले कायदे आनी पवित्र सभेची शिकोण हांव कोण पोरी जियेतां? बापा, खंयच्याय दिसा ओ वेळार पिडेवंतांक, एकसुऱ्यांक आनी आकांतांक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक प्रयत्न करूंक म्हाका तुज्या मोगांत भरसोम्या. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.